विसर्जन 1.5 दिसांचो 3 दिसांचो 5 दिसांचो विसर्जन जाता ते आमी सगळे बरे भाशेन विसर्जन जावचें आनी लोकांक बरे भाशेन येवपाचें आमी सगळी सोय केल्यो आहा सगळे कितें खड्डे पट्टे आहा ते सगळे पुरोवन माती बी घालून आमी लोकांक येवपाची तशेंच तेजी ती बस येता सड्यासून येता गणपती तसोच मंगूरसून येता बायणासून येता सगळो ह्यो हिंगा मेन गणपती विसर्जन जाता ताका लागून आमी आयज सुपरवायज केला आनी तांकां बरे भाशेन सुपरवायज करून तांकां बरे भाशेन वचून विसर्जन करचें अशें म्हजें मागणें आहा आनी तशेंच हांव तांकां सांगता की तेमी सेफ विसर्जन करचें की आमचे दिश्टीचे आमचे आसतले पुलीस आसतले ते गणपती विसर्जन दिसा तांकां हांवें इंस्ट्रक्शन दिलां तेंची फूल टीम हिंगा आसतली आनी ते आमचे हे फावटी आमचे गणपती विसर्जन बरे भाशेन जावचें हें म्हजी विनंती. ह्यो खंय तरी आज गॅमन इंडियाक मनीसूय हांगा येयल्ले आहा तेंचे तुमी कॉपरेट करता म्हूण सांगला जावं एडिशनल तुमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें गॅमन इंडियाच्या मनशान हय गॅमन इंडिया मनशान हेका आपयल्लो मेन मॅनेजराक आपयल्लो तेणें आमकां सांगलां की आपूण तुमकां लायटी वर्सांच ते लायटी घाता हिंगा वर्सांच तेंचे पुलाचे वयल्यान हिंगा डायरेक्ट लायट पडटा ते एक 500 फोकस घाताय ते सायडीन येताय लोकांक तांकांय 500 फोकस घाताय तेंचे कॉपरेशन आमकां वर्सांच आनी तेंचे खड्डे बी कितें आहा आनी तेजें काम चालू आहा ते खड्ड्याचे ते घालून सगळे ते पॅचअप वर्क करतले. लोक खंय तरी हांगा बायणां भितर जायतो कचरोय दिश्टी पडटा ते बी साफ करून घेतले ते आमी आतां पळयला आमचे ताका लागून आमचे सुपरवायजर जो कोण घरे आमचे गार्बेज सुपरवायजर आहा ताका आपयला तेणें आमकां हें दिलां आमी म्युनिसिपालिटी हे 2 दिसान आमी गार्बेज आमी काडटली जायती गार्बेज आहा आनी तशेंच आमी ते क्लियर करतले. आता ते गोंडसा दिसा कसो हे आमचे गणपती येताना जे हार बी येता फुलां बी येता ते कितें थिंगा आमी एक डार्क स्पॉट एक करतले थंय मागीर आमी म्युनिसिपालिटी 1.5 दिसांक गणपती जावन उखलतले 3 दिसांक त्या टायमार आमी तो डार्क स्पॉट क्लियर करतले. आयज हांगा आमचे सगळे आमचे चेअरपर्सन आमचे म्युनिसिपल स्टाफ आमचो एमी आमी सगळे हांगा बायणां भितर येयल्ले आसा आनी आतां 30% आमची गणेश चतुर्थी आहा म्हणून आमी म्युनिसिपल डिसिजन घेतला की आमी जे विसर्जनाचे स्पॉट आसा जसो बायणा बीच खाडावडे बीच वाडेम लेक ते आमी क्लीन करपाचें आमी प्लॅन केला. तशेंच हो बायणा बीच जो आहा तो मेन स्पॉट आसा हो आख्खे मडमुगाचे जे लोक आसा पब्लीक तेमी आमचे विसर्जनाक हांगा येता म्हळ्यार सडा वयले वास्कोचे बायण्याचे मांगरातले सगळे गणपती हांगा येता. सो आमी आयज हांगा येयला आनी आमी हांगा जितले जे गार्बेज हांगा आसलो प्लास्टीक आनी पेपर बी कितें आसले ते आमी क्लीन केल्ले आसा. तशेंच हांगा जे वाटेर जे गणपती येता जो सडवलो गणपती सगळ्यां व्हडलो आसा सो ते झाडां बी लागच्यो न्हय म्हणून आमी आयज ट्री कटींग सुद्दां केल्ल्या ग्रास कटींग केल्ले आसा. तशेंच आमी जे हांगा जे गॅमन्स आसा सो आमी तेंचो हेल्प केल्लो की आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी हांगा जो भायलो जो रोड आसा जशे गाडी बी येतले तांकां कांय प्रॉब्लम जावपा नाका म्हणून आमकां तांकां सांगला की तुमी हांगा रोड सुरू करा म्हणून. आनी हांगा लायट्यो ना रातचे काळोख जाता सो ते खातीर आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी लायट्यो घालून दी म्हणून. सो आमचे जे म्युनिसिपल सगळे जे वर्कर्स आसा ते येयला आनी हांगा काम चालू आसा. रामचंद बाब आयज हांगा तुज्या वाड्यार विसर्जन जाता जावं हो बीच तुज्या अंडर पडटा कितें सांगू शकता हो बीच म्हाज्या अंडर पडटा खरो ह्या फावटी आमी चड मातशें हें घेतला इल्युमिनेशन बीच सामकें जातलें फॉल साहेबांनी म्हाका बरो हेल्प केला दोनी हायट मार्क सारके एक्टीव आहा केल्या सारकें वयर खंय जाय ते घालता रेडी आहा ते घालपाक आनी प्रत्येक फावटी सगळ्यान वाचून चड गणपती आमचे हे बायणा भितर येता ताका लागून आमच्या सीपीनी आनी आमच्या VCBनी आतां तुमकां सांगलां सगळीं कामां जाय तशी सगळीं चालू आहा क्लियर आहा आनी सगळ्या लोकांनी येवन आमकां सपोर्ट करचो आनी कांय हें करना हें फेस्टिवल बरें करून जावं